पशुसंवर्धन खात्या वतीन वाळपयत दूध उत्पादकां खातीर मेळावो आयोजित केल्लो। ह्या मेळाव्याक शेतकार व्हडा संख्येन हाजीर रावन बरो प्रतिसाद तांणी दिलो। मात शेतकारांचे प्रश्न आनी व्यथा आयकून घेवपाक मुख्यमंत्री, भलायकी मंत्री आनी खुद पशुसंवर्धन मंत्री निलकंठ हळर्णकार उक्तावण सुवाळ्याक फाट फिरयली। देखून मेळाव्याक हाजीर आशिल्ले शेतकार नाराज। जवळ माझ्या माहिती प्रमाणे आम्ही एक 10 वेगळी सजेशन दिल्ली आणि माचीर बसलेले आमचे प्रसाद संभारी, प्रीतम पाटील, तसेच विनोद जोशी, हांव हे सगळे आम्ही त्या मिटिंगेक हजर आशिल्ले आणि आम्ही जी सजेशन दिल्ली 10, म्हाका सांगपाक अत्यंत दुःख जाता की ह्या 10तले एकूयही सजेशन आम्ही दिल्ले ताचे आयज पर्यंत कसलेच इम्प्लिमेंटेशन जावंक ना। आम्ही याचो वारंवार फॉलोअप भायल्यान घेत असतात, कॉल करून घेत असतात, पण त्यातले कांयच एकूय सजेशन आम्ही जे दिल्ले त्याचे कसलेच इम्प्लिमेंटेशन जावंक ना। आणि सगळ्यात मोठे दुर्दैव म्हणजे सीएम सरान तात्काळ ॲक्शन घे म्हणून जे दिल्ले ताचेर सुद्धा कसलोच विचार जावंक ना। म्हज्या मनान सांगी सारखे, विचारी सारखे खूप वेगळे प्रश्न आसात, सजेशन्स आसात, पण हातूंतले एकूय सजेशन मांडपाक म्हाका आता धीर जायना। जे तुम्ही सिमेंट गव्हर्नमेंट हाडटा तितून 60% पाडे जाता, त्याच्या खातीर अशें आतां जाला डेव्हलप, तांकां खबर आसतली, तेंच्यांनी आमकां सांगलाय तेन्ना ती वासरात जाता तशें हें करात। आनी तुमचो वेटनरी दोतोर जावं असिस्टंट कोणय येयलो शेतकार, गरीब शेतकाराच्या हेतून येयलो काय तो येयलो काय 40 रुपया म्हणटा। आपण 5 फावटी तुझे ट्रीटमेंट जर केले जाल्यार ताका 200 रुपया दिवचे पडले। ते 200 रुपया लागून शेतकऱ्या सुद्धा मागीर ट्रीटमेंट करपाची सोडटा। फाटल्या वर्सांनी लंपी येयल्ली, 9 दीस जर येयलो जाल्यार 936 360 रुपया त्या शेतकऱ्याक दिवचे। पयलीं ह्या दुधाच्या धंद्यान कांयच मेळना म्हणजे कितें रेट 30 जाले 30 रुपया आणि गव्हर्नमेंट कितें तरी ते दिता म्हणून शेतकरी मातसो जाता, इन्सेंटिव्ह कितें दिता म्हणून। पेणीचो रेट आता भयंकर वाडलेलो आसा। एक 50 किलाच्या पोते जर घेतलो 1,500च्या वयर, नाल्यार तेतून दूधय मेळना आनी कांय ना। शेतकरी सारको जाम जाल्लो आहा। तेन्ना तेजेर डायरेक्टरूय आसा हांगा तेजेर लक्ष घालून मिनिस्टराच्या फुड्यानूय उलोवपाचें आनी शेतकऱ्यांचे जे प्रॉब्लेम आसा, दुसरी वेटनरी सर्व्हिस आसा पळया। गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत।